worship, Lord Jesus. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. हर गांव का जैसो, महिमा का जैसो, ग्लब का जैसो, वंदन का जैसो, वैभव का जैसो, दान का जैसो, नमन का जैसो, प्रणाम का जैसो. बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमका समस्त स्वागत करता. ऐसो दिस देवान आमकां फावो केला. आज देवाचे उतर आमी थोडो आमी नियाळ करिया. तिथाक बरयल्ल्या पत्रांत तिसरो अध्याय 1-7 वाक्यां आयचे पयलें वाचप. अशे वयर थोडो वेळ म्हळ्यार क्रिस्तांवाची साल समकन म्हणून तो एक हेडिंगच आसा, क्रिस्तांवाची साल समकन. तर हांव आनी तूं क्रिस्तांव आमचे साल समकन कशी जायचे गी म्हणून सांत पावलो हांगा तिथाक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां विवरण सांगता. परत एक जावन पयलें म्हणटा तो, सरकाराक आनी अधिकाऱ्यांक खालज रावसो आनी विधेय जावचो तांचो कायदो म्हूण तुज्या लोकांक उगडास कर. कसलेय बऱ्या कामाक हात दिवंक तांणी कबूल आसा जाय म्हणून तांकां सांग. कोणाय विशयंत वायट उलयनासतना वा कोणाय लागीं झगडें करिनासतना सगळ्या लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान चलोवंक तांकां सत्राय सांग. एक काळार आमीच पिशेपण पांगरून आविदेय जाल्ल्याव आनी वांकडे वाटेन परतल्ल्याव. आमच्याच दायज आमच्यात वायट ओडण्याचे आनी रक्तमासाच्या तरावळ कुशालायाचे गुलाम जाल्ल्याव. आमचे दीस आमी खोटेपणान आनी मसरान सारतल्याव. हेर आमचो द्वेश करतले आनी आमी हेरांचेर द्वेशान जळतल्याव. पूण देवा आमच्या सोडवंदराचे बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुडका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, बगार आपले काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्र आत्मा दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. वो पवित्र आत्मा आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी भरवशा वरवीं सतनाच्या जिणी एक दायज जावंक आमकां फावो जाला. तर क्रिस्तांव जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत जायचें म्हणून पोरण्या सल्ल्यांत पवित्र आत्मा येतालो आनी वेतालो, ताचे ते रावणांतलो. पूण नव्या सल्ल्यांत जेजू क्रिस्तान आमकां पवित्र आत्मा पाठयल्या उपरांत तो आमच्या संगत रावता. आमी बरी जिणी जियेतां जाल्यार, नितळ जिणी निर्मळ जिणी जियेतां जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या संगत रावता. जर आमी खोटेपणाक अल्या पुरा संगतींक वळख जाल्यार थंय क्लियर सांगता सांत पावलो आमकां, वायट ओडण्यांक रक्तमासाच्या थरावळ खुशालायक गुलाम जाल्ल्याव आदी. आतांय थोडे कितलो लोक आतांय क्रिस्तांवंत लोक आजून येतात गुलामपणांत, वायट ओडण्यांक, वायट सवयांक आनी वायट करच्यांत भागीदार जाल्ले कितलो लोक आमकां पळोवंक मेळटा. ते तांकां केदाळ सुडका मेळची, केदाळ सोडवून मेळची. देखून आमी कोण जाल्यार आज तुमी हे उतार आयकता जाल्यार, आज कोणी मिसाक गेल्या जाल्यार, खंडीत जावन पयले वाचप आयकलां जाल्यार आमी दुसरें कांय करूंक जायना. पूण आमच्या कुटुंबा खातीर निरंतरी आमी मागणी करयत. कुटुंबाच्या परिवर्तना खातीर, कुटुंबांनी सगळे कुटुंबाच्या सांद्यांनी बचाव जायचे म्हणल्यार एका उद्देशा खातीर आमी तांचे ते असल्यो त्यो वायट सवयो, वायट करण्यो, कुडीच्यो कुशलगयो, संवसाराची ओडणी, दोळ्यांची पुसलावणी, हे सगळे पयस जावचे खातीर आमी मागणी करीचे. आमी संवसारा खातीर ह्या संवसारांत आयिल्ल्या न्हय, बगार आमी देवाच्या राजा खातीर, आमी देवाच्या राजाचे नागरीक म्हूण सांगता. आमकां देवाच्या एफेसकाराच्या पत्रांत आमी वाचल्यार ते आमकां कळटा. आमी देवाचे नागरीक, देखून आमी देवाचे नागरीक म्हणून आमी खंडीत जावन देवा मुखार आमी त्या मापान जियोंक जाय. देखून देवाचें उतर क्लियर सांगता, क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक एकवटायलें ताणेंच आमकां वेगळी वेगळी कर्ण आमचे मदें उबारलेलो दुस्मानाचो पागोर आपल्यात रक्त मसान ताणें कोस लावन घाला. आमचे भितर आसले ते पागोर म्हळ्यार आमचे भितर बाबा मदें वांटे फांटे, कुटुंबा मदें वांटे फांटे आमी पागोर बांदला. आज एकाच घरान मदें एक म्हणून घालून 2 वांटे करल्यात. हे पुरा विरंकूळ वायट देवा मुखार ते आमी करचे वायट. एकत आमी एकवटान जिवंक जाय. वायट वांटे फांटे करून तशें पुराय जिवोवची देवाची खुशी न्हय. ते सगळें आमी वेगळे सराचे पागोर, आमी बांदलेले पागोर जेजून आपल्या कुडी रक्तान ते कोसलोवन घाल्यात, ताचे कस्त मारिपात कोसलोवन घाल्यात. आनी की आमी तेंत करता जाल्यार जेजून आमचे खातीर मेल्ले आमी निर्फळ करून सोडटाव. जेजून आमचे खातीर कसले कश्ट आमी निर्फळ करून सोडटाव. जेजून आमचे खातीर ते कुर्सार उमखळोवन आपल्या 3 खिल्यांनी उपकलोवन लास्ट घडये म्हणसर हर एक रक्ताचो थेंबो
ताणें आमच्या खातीर वारोवन ते केल्ले ते कश्ट आमच्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या खातीर व्यर्थ म्हणून आमी लागतावंगी आज आमी समजून काणी घेवया देखून क्रिस्तांव जिणी जिवोवची क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर कशेंय जियेल्यार जायना ताका एक नियम आसा ताका एक शिकून खरीच शिकून आसा तुमी सांबावलेची पत्रां तुमी वाचल्यार क्लियर क्रिस्तांव नाजाल्यार सिराकाचो ग्रंथ वाचल्यार कुटुंबान कशें जियेचें कुटुंबा विशयी कशें आमी भाऊ भयणी कशें आसाचे आवय बापूय कशें आसाचे हर एक संगती सिराकाच्या ग्रंथान सांगलेले आसात आनी तशेंच सांबावलो आमकां जायत्या पत्रांनी त्या विशयी उल्लेख करता क्रिस्तांव जिणी कुटुंबाची जिणी बायलेन कशें आसाचे घोवान कशें आसाचे भुरग्यांनी कशें आसाचे आवय बापायन भुरग्यां कडेन कशें जियेचें भुरग्यांनी आवय बापाय कशें पळयचें ह्यो बूर संगती पवित्र पुस्तकांत आसात सांबावलेच्या पत्रांनी ह्या विशयी प्रत्येक जाण उल्लेख केला कुटुंबा विशयी देखून आमी क्रिस्तांव आमची साल समकन कशी आसाची की म्हणून जर आमी वाचतां जाल्यार साल समकन कशें आसाचें आमी वाचतां गलतकाराचें पत्र 5वो अध्याय वाक्य 22 ते 23 वाक्या पूण आत्म्याचें फळ हें म्हळ्यार क्रिस्ती जिणेचें मूळ हांवें कितें शगून आसा तें हें जावन आसा पयिल्लें मोग आमचे भितर मोग भरपूर मापान आसाचें तें जाल्यार मात्र एक क्रिस्तांव म्हणून हांवें तुवें सांगीत संतोश आसाचे आमचे थंय संतोश सदांकाळ संतोष कश्टां दुखांनी संतोष पावचें कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा आसल्यार मात्र तुका संतोष पावूंक जाता नाजाल्यार जायना संतोष पावूंक संतोष हे तिसरें समाधान आमचें तें समाधान आमच्या जिवितांत आमी पळयलां जायते कडेन कुटुंबांनी आजुनूय चलता झगडीं मारामारी आनी कितें आस्ती बदका खातीर हे दिसा ल्हान कुटक्या जाग्या खातीर एका माडा खातीर एका माडये खातीर हे कवले झगडे आमी क्रिस्तांवगी या आनी कितेंगी म्हणून एक फावटी दुबावय मारता आमकां असले आसूं नसो असले आसूं कुटुंबांत एक तुमचे कडेन आस्त बदी तुमकां जाय तितल्या दुसऱ्याक कित्याक तुमी घास मारूंक येता या कित्याक ते तुमकां कण काडूंक वयतात कित्याक झगडें करतात अशें सांबाळ आमकां ह्या विशयान सांगता पळया आनी चवथें जावन सोंसणीकाय हर एक संगतींत आमी सोंसणीकाय आसा जें म्हणटा दयाळ करण्यो करच्यो दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण आनी स्वधमान 9 ही पवित्र आत्म्याची फळां क्रिस्तांव जिणेक लक्ती जातात ही आसलो मनीस तो भाग्यवंत तसय खंडीत जावन आमी पळयल्या ह्या 9 पवित्र आत्म्याची फळां आसली आमच्या दोळ्या मगर आसात एक 2 व्यक्ती आमकां जियेतना तांकां आमी पळयल्लें ती जियेल्लें आज ती सांत जाल्यान भाग्यवंत जाल्यान सांत म्हणून तांकां पासारलां एक जुआंव पावलो दुसरो आमचो आदलो पाप साहेब आनी एक मदर तेरेसा हे आमच्या दोळ्यांनी पळयले दोनी व्यक्तींक आमी पळयलां थोड्यांनी जावंक पुरो तांचे कडेन तांच्या लक्षिलान तुमी तांकां पळयलां जावंक पुरो तांकां आपडलां जावंक पुरो कित्याक ही दोनी व्यक्ती आमच्या मंगळुराक आयल्यात हर एका गांवांत हर एका देशाक म्हणले बरी ती गेल्यात आनी पाप साहेबी आमच्या जुआंव पावलो दुसरो हांगा मंगळुराक आयिल्लो जायते जाणांनी आमी लक्षिलान ताका पळयलां आनी ह्यो 2 व्यक्ती आमी पळयता ही पवित्र आत्म्याची फळां आसली तांचे थंय मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वधमान ह्यो संगती ही 9 फळां जर म्हजे ते आनी तुजे ते आसत जाल्यार खंडीत हांव आनी तूं देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मंदिरा म्हणून अर्थ आत्म्या वरवीं जियेता जाल्यार आत्म्या वरवीं आमी चलया दौलताच्या आशेन एकामेका हट धरचे एकामेका तिडावचे हें सगळें आमी पयस करया म्हणटा पळया हें सगळें आमी पयस करया आमी आज मोगान जियेया मोग आमकां देवातावन मात्र मेळटा मस्त जाणांक मोग करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांच्या आवय बापायच्यान तांकां मोग मेळोना जावंक पुरो तुज्या बायले तेण्या तुज्या गांवांतान मोग मेळोंक भुरग्यांतान मोग मेळोना जावंक पुरो पूण तो सगळो हर एक मोग भरती करूंक जेजू क्रिस्त मात्र शकता तो मोग आमकां मेळो असो करूंक जेजू क्रिस्त मात्र शकता जें कितें आमी मोग मेळनासतना आमच्या काळजांत ते गॅप आसा ते भरती करूंक पवित्र आत्मा मात्र शकता देखून आज आमी मागाचे संतोशांत खंयच्याय घडीत आनी संतोष पाव म्हणटा फिलिपीकारां बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 4 वाक्य सांगता आमकां संतोष पावा परतें हांव तुमकां सांगता संतोष पावा आनी समाधानान आमी जिवंक शिकचें सोंसणीकाय आमकां आसाचें गडबड करची न्हय तक्षणांत रिप्लाय राव इल्लो वेळ राव फाल्यां ह्या पुरवां देव तुका सांगतना ते दाळा ताका तूं रिप्लाय दी देवान सांगचें तुका उलोवंक
तुवें जावन गडबड करून वचून आंगार पडचें न्ही, तुवें जावन वचून झगडीं करचें न्ही. ते जाल्यार काल एकदां संबंद तुटता, संबंद पाड जाता, मना एकामेका बेजार जाता, कंत जाता. म्हज्या भावान, म्हज्या भयणीन, म्हज्या बापायन, म्हज्या आवयन, म्हज्या सुनेन, म्हज्या धुवेन अशें म्हाका सांगलें न्ही गी म्हणलें एक वर्त एक घाई तांच्या आत्म्याक जाता, तांच्या काळजाक जाता, तांच्या मतीक जाता गाय. तर गुण करून कशें करचें मागीर बारीक आसताची गजाल देखून आमी समजून काण घेवया. आज क्रिस्तांव जिनी एक सत्राय सांगता आसतना ती सत्राय आमी पाळया आनी साल समकान आमची बरी करून काण घेया आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितान पाळोवंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक हें पवित्र आत्म्याची फळां म्हजे ते आनी तुमचे ते हर एकल्या ते वृता जावच्या खातीर आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमकां शितां तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जिजो भाग्यवंती मरिये देवाच्या माया मापी हांकां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.